गोंयांत डेंग्यूच्या दुयेंतींचो आंकडो वाडिल्ल्याचे दिसून येता। 2023 डेंग्यूचे 512 दुयेंती आशिल्ले, जाल्यार डेंग्यूक लागून 3 जाणांक जीव वगडावचो पडिल्लो। 2024 डेंग्यूच्या दुयेंती मदीं वाड जावन 566 जाणांक डेंग्यूची लागण जाल्ल्याचे कळटा, जाल्यार 3 जाणांक मरण आयले। महत्वाची गजाल म्हळ्यार उदक सांठोवन दवरिल्ल्यानूच जळारां पोसलीं आनी ताकाच लागून डेंग्यूचे प्रमाण वाडिल्ल्याचे भलायकी अधिकारी कल्पना महात्मे हांणी मान्य केला। Last year, till December, from January to December, for this year 2024, आमचे 566 असा cases total confirmed cases. And last year, from Jan to December, we are having 512 cases. आता actually our workers have worked very hard during the transmission season, and also I'm giving credit to local bodies कोणे आमकां ज्यांनी help केला। तशेंच लास्टाक मागीर वी ऑल्सो गॉट पार्टिसिपेशन कॉपरेशन फ्रॉम द कम्युनिटी। ओके, बट आय विल टेल यू द ब्रेकअप। आता वॉट हॅपन लास्ट इयर, आमचे मनसून आमचे ट्रान्समिशन सीजन स्टार्ट जाता जून टू ऑक्टोबर और सप्टेंबर, बट आता ऑक्टोबर पर्यंत पावस पडटा, सो इट इज जून टू ऑक्टोबर। बट लास्ट इयर वी गॉट लॉट ऑफ अपसर्जीस, केसीस हाय गेल्यो आमच्यो जानेवारी टू मे म्हयन्यानूच। आमकां गांवडोंगरी केसी जाल्यो, आमकां गिरी केसी जाल्यो, आमकां काणका केसी जाल्यो, खरसवाडो मागीर खोर्ली केसी जाल्यो। एंड देन वी सो फॉर आतां 566 ब्रेकअप करत जाल्यार आमकां 234 केसीस ज्यो आसा न्ही त्यो आमकां जानेवारी टू मे पर्यंत जाल्यो, 234। दीस इज बिफोर द ट्रान्समिशन सीजन, एंड ड्युरींग द ट्रान्समिशन सीजन वी जस्ट हॅड 332 केसीस, which is expected because during the transmission season कितें जाता, लोक म्हणटा पळय जळारां चापता, जळारां खूब जाल्यार तांची डेन्सिटी वाडटा, तांची लायफ सायकल कमी जाता। सो ऑल्दो वी वर्क हार्ड, क्लायमेट डजंट सपोर्ट अस ड्युरींग द ट्रान्समिशन सीजन, बट ड्युरींग द नॉन ट्रान्समिशन सीजन लास्ट इयर खूब केसी जाल्यो, त्यो आमकां 2023 तश्यो जाल्यो ना। 2023 ज्यो 512 कितल्यो केसी जाल्या, दे वेर ड्युरींग द ट्रान्समिशन सीजन। सो आता ह्या फाटी आमी कितें थरयलां, सो वॉट दिस टायम एंड दीस केसीस which we got pre-transmission was because of only one reason, that was unsafe water storing practices. आणि ते सुद्धा खंय म्हळ्यार आमकां देर आर क्लस्टर्स, म्हणजे मायग्रंट सेटलमेंट एरिया, मागीर रेंटेड पॉप्युलेशन, जंय खरी तांकां उदक सारकें मेळनाशिल्लें, ती उदकां भरून दवरतालीं आनी तातूंत आमकां ब्रिडींग मेळटालें। अशें जे जाग्यार आमकां हें जालां त्या जाग्यार अशें, दिस वॉज द कॉज, दिस वॉज द रिजन। सो आता ह्या फाटी वॉट आय हॅव टोल्ड दॅट वी वील फोकस, वी वील मॅप सच एरियाज। आमी आतां जर आमकां हे टॅली आमकां वर्साची टॅली सकयल हाडूंक जाय जाल्यार वी हॅव टू वर्क ड्युरींग द नॉन ट्रान्समिशन ऑल्सो, एंड दॅट वी हॅव टू वर्क इन ओनली सर्टन एरियाज, दॅट इज रेंटेड पॉप्युलेशन एंड मायग्रंट सेटलमेंट एरिया। गोंयांत टीबीच्या दुयेंतींचो आंकडो बरोच देंवला। 2023 गोंयांत टीबीचे 2025 दुयेंती आशिल्ले, जाल्यार 171 दुयेंतींक टीबीक लागून मरण आयिल्लें। पूण 2024 टीबीच्या दुयेंतींची आनी टीबीक लागून मरप्यांचोय आंकडो देंवलो। 2024 वर्सा टीबीच्या 2055 दुयेंतींची नोंद जाल्ली, तशेंच मरप्यांचोय आंकडो देंवन 117 पावलो। एचआयव्हीक लागून गोंयांत 21 जाणांक मरण आयिल्ल्याचें कळटा। एचआयव्हीक लागून मरण पाविल्ल्या मदीं 12 दादले आनी 9 बायलांचो आस्पाव आसा। एकूण दुयेंती 251 आसात। 2024 गोंय राज्यान पळोवपाक गेले जाल्यार डेंगू केसीस एज कम्पेर्ड टू 2023 पेक्षा 2024 डेंगू केसीस खूब वाडलेले आमकां दिश्टी पडल्यो। हेजें मेन कारण म्हणजे कितें की जेन्ना उदक सांठलेलें आसता आनीक तें उदक सांठलेलें आसता ते नजरअंदाज करतात, आनीक तितून जी ब्रीड जाता, जी मॉस्किटो ब्रिडींग जाता, ती ह्या वर्साक खंय ना खंय कन्स्ट्रक्शन सायटीचेर चड केल्ले कारणान हे जे आसा ती डेंगू जी मॉस्किटो आसा तेजी ब्रिडींग ह्या वर्सा चड जाली अशें तज्ञ सांगतात। आनीक तेच बरोबर जेन्ना आमी टीबी पळयतात जाल्यार टीबीचे जेन्ना थंडी, नॉर्मल थंडी जाता जाल्यार ती थंडी जे आपले आंगान चड तेंप उरली, चड तेंप तुमकां समज खोकलो येता जाल्यार त्या खोकलेचेर ती टीबी चड तेंप तेजे उपचार न जाल्ले कारणान ते टीबीचें दुयेंस जें आसा तें वाडोवंक शकता। सो जेन्ना नॉर्मल थंडी सुद्दां जाता जाल्यार तेन्ना डॉक्टर सदांच सांगता की हे जे आसा तुमी उपचार तेजेर बेगीनचे बेगीन घेवचो आनीक ते नजरअंदाज करचे न्हू। पूण गोंयान हालीं तेंपार अशे केसीस, टीबी केसीस सुद्दां आमकां
आमकां खुबश्यो अश्यो पळोवंक मेळ्ळ्यो आनी तितून मृत्यूय आमकां आयकूंक येयले. जाल्यार HIV हें एक आव्हान जाल्लें आसा सरकाराक सुद्दां. जाल्यार सरकार सुद्दां जें आसा तें खुबशे अशे माध्यमांतल्यान प्रचार करता की HIVचे जे अवेरनेस आसा ते खुबश्या माध्यमांतल्यान खुबशे अशे कॅम्प्स आमी पळोवंक शकतात आनी खुबशे अशे प्रचार जे सरकाराचे तर्फे सुद्दां जातात ते दिश्टी पडटात. तरी सुद्दां HIVच्यो ज्यो केसीस आसात त्यो वाडटात त्यो आमकां दिश्टी पडटा. सो हेजेर फुडें कशें कितें नियंत्रण हाडटलो सरकार सुद्दां हेचेर कशें कितें नियंत्रण हाडटलो हें सुद्दां एक आव्हान जाल्लें आसा. गोमंतक TV खातीर गौरेश गांवकर, पणजेसून.